जे आतां फाटले दिसांक थोडो मातसो हेचेर डिलिमिटेशन रिजर्वेशनाचेर बोवाळ जाल्लो कितें तरी सारकें जालें ना म्हणून तशेंच ह्या बद्दल आमकां आयकूं येयलें कितें तुमी खंय तरी रीट पिटिशन फायल केलां म्हणून एक्झॅक्टली कितें जालां गावरियल बाब? आमी हायकोर्टात रीट पिटिशन घातल्या 515 नंबर तेजो 2021 कित्याक कारण गेली फावट म्हाजो जो वॉर्ड आशिल्लो मोरायले आमी इलेक्शनां कंटेस्ट जावपाची प्लॅनिंग केल्लें गेली फावटी 2015 पूण तो ओबीसी वुमन जालो पूण आमी 5 वर्सां म्हणल्यार पासेस काडले आनी आतां म्हणल्यार हे फावटी आमी परत बसपाक परत तयार जाल्ले पूण आमकां कळून येयलें की ओबीसी वुमन जाल्लो तोच वॉर्ड आतां परत ओबीसी जनरल जालो हो म्हजेर अन्याय जालो. सो आमी मागीर 2 दीस विचार केलो कितें करया आतां परत आनी 5 वर्सां अशीच वयतली. आमकां उमेद आसा वाड्यार काम करपाची आनी लोकांचो भरपूर प्रतिसाद आसा आनी लोकांनी म्हाका मुखार काडला पण आतां म्हणल्यार कितें करया म्हणल्यार लोकां कडेन विचारलें आनी म्हणल्यार लोकांनी सगळ्यांनी म्हणल्यार कितें जे स्टेप्स घेवपाक पडटा ते स्टेप्स घे अशें म्हणलें म्हणून आमी आतां तें रीट पिटिशन फायल केलां की तो जनरल जावपाचो वॉर्ड जो ओबीसी जनरल जाला ताका लागून आमी रीट पिटिशन फायल केलां. तुमी खंयची म्युन्सिपालिटी तुमगे? आमी कुडचडे काकोरा म्युन्सिपल कावन्सिलर. आतां तुमी रीट पिटिशन फायल केलें तेजो हें केन्ना येतलें? आतां 23rd मंगळारा दीस ताचे कमिंग ट्युजडे ताचे निकाल जातलो आर्ग्युमेंट आनी ऑर्डर त्याच दिसा जातली.